Santosan उल्हासा सोम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान खात्या काळजा धन्य तुका भेटयता भोविस्तानान आमकां नवें रचन केलाय भोवीक सभेन आमकां नवें मिसांग दिलाय तुज्या उपकारा करता पाटयता तुजी दया आमचेर देवो म्हूण मागता उतराय कंकत्रेकता जिवांक तुज्या आमी बागेता संतोषान उल्हासा सोम्या तुजे समोर आयल्या बलिदान खात्या काळजा धन्य तुका भेटयता देवा गर्गा जावन हे मीस भेटयतात गॉडविन डिसोजा आनी कुटाम देवादीन एडवर्ड आनी म्युरल डिसोजाच्या आत्म्या पासून मीस भेटयता गॉडविन डिसोजा आनी कुटाम देवादीन आयलीन पिंटोच्या आत्म्या पासून मीस भेटयता गॉडविन डिसोजा आनी कुटाम बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसूं मोगाचनो एक फिरगस कुटुंब जावन देवाचे वेदेशी आमी बलिदान भेटोवंक जमल्या आयची देवस्तुती भावार्थ तीर धरून विश्वासी साकर जावच्याक आमकां उलो दिता येवकरिस्त आमकां जिजून दिल्ले एक वर्ते दिर्वे सदांच सोम्याच्या वावरांत विश्वासी रावूंक खरी हातेरां जावंक आमकां आदार देखून भक्तीपणी वांटो घेवन विश्वासी साकर जावच्याक कृपा मागया आज पयले पावटी पयलो कुमगार सेवकवेच्या गॅल्विन क्रिस्टन पासून धन्या देवाक अर्घा दिवया जेजूचे मांस आनी रगत उंड्या वायना रुपी सेवच्या गॅल्विनाचे जिवीत जेजूच्या जिविता सारकी जावं दी जेजू क्रिस्ताचे शेगून आपल्या जिवितान दिसपडते परचलेशे जावं आजची कृपे दिनी ताचे ती ह्या मिसा वेळी देवोन येवन दीत म्हूण मागतना ताच्या आवय बापाय आनी भावाकी सोमी आपल्या आशिर्वादांनी भरून दी आम्हा सोमेस्ताक की आपल्या कृपेन पवित्र करू म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया My dear Galvin, today is the most important day of your life. And this Eucharist is the most important event of your life. No doubt, after Mass, there will be some celebrations outside in the hall. But this Eucharist is the most important event because during this Eucharist, the Lord Himself is coming into your heart to that bread and wine. So celebrate it well and pray well. All of us gathered here, तुझ्या मोगाची तुझे पप्पा मम्मी तुझी आब व्हडली माय तुजो भाव तुजो माम तुजी आंट्यो तुजे सर मोगाचे हांगासर आमी आसात तुजे पासून मागोंक तूं एक बरो भुरगो जावन बरो क्रिस्तांव भुरगो जावन आमी हांगासर मागोंक जमल्या आनी तूंय त्या सिरता पासून आमी बलिदान वेळार माग आतां हे पवित्र रितीन फावती बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया आमी सर्व सांगता मागया हांव पातकी सरपतीदार देवाक आनी तुमकां भाऊ भयणीनो म्हजो डिले हांव सारून सांगता मनान चिंतून तनान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोड अपराध ह्या पासून म्हगे सुदां संवकार मेळ्ळी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाऊ भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं गुन्हेजी करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमीन
तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता. सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सौम्या देवा देवाचे शरीर तू संसाराचे पाप करताय आमची भागूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थूया. आम्ही प्रत्येक रितीन कॅल्विनापासून ताच्या इराद्यापासून आम्ही मागया. सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा बापा म्हण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता. तुजो पवित्र आत्मा आमकां दिवन तुवें आमकां तुजी भुरगीं केल्याय. ह्या सुमोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां अदीक अदीक बर आनी अशें तुवें बसयलें दायज आमी जोडीशें कर. ह्या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांत. जणवायच्या पुस्तकांतलें वाचप. ती रात आमच्या पुर्वजांक फुडें स्कळीत केल्ली, कित्याक आपणे कसले सपुताचेर विश्वास दवरलोलो म्हूण जाणा जावन ताणें धैर्य घेवंक जाय आसलें. तुजी परजा प्रामाणीक मनशाचे चडवणेची आनी आपल्या दुस्मानांच्या नासाची प्रतीक्षा करीत आसली. कित्याक तुवें आमच्या दुस्मानांक केस लायली तेन्ना तुवें आमकां तुजे आपोवन महिमेवंत केली. आशिर्वादांनी तशा आकांतांनी तुज्या भाग्यवंतांनी वांटो घेवंक जाय म्हूण बऱ्या मनशाच्या भाग्यवंत भुरग्यांनी गुप्ती बलिदानां भेटयलीं आनी एका मनान हो देवाचो कायदो म्हूण मानून घेतलो. हाच्या हातींच तीं आपल्या पुर्वजांची स्तुती गितां गावंक लागलीं. देवाचें उतार हें. सर्वेस्परान आपले दायस्कन घेतला तो लोक बागी. सर्वेश्वरा आपले दायस्कन घेतला तो लोक बागी. नीतिवंतानो सर्वेस्पराक उल्हासाची गितां गाया. वेदय काळजाच्यान असली स्तुती सोंपता. जी परजा सर्वेस्परस आपलो देव म्हूण वळखाता. जे परजेक आपले दायस्कन ताणें विंचलां ती खरीच बागी. सर्वेश्वरा आपले दायस्कन घेतला तो लोक बागी. सर्वेस्पर जाल्यार आपली भया भक्ती आसलेल्यांचेर, आपल्या विश्वासी मोगाचेर भरवसतेल्यांचेर जतनेन नदर घालता. तोच तांकां मरणांतली निवारता
दुकोळाच्या काळार तांचो जीव वाटयता. सर्वेश्वरा आपले दायज कर, घेतला तो लोक बागी. सर्वेश्वरा आपले दायज कर, घेतला तो लोक बागी. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, भावार्थ म्हळ्यार आमी बरवोसन आसा त्या संगती संवथारो आनी आमकां दिसना त्या संगते विशयान आमकां आसा ती खात्री. भावार्था वरवीं आमचे पुर्वज देवाक मानवाले. भावार्था वरवीं ते अब्राहमान देवाच्या ताळ्याक पाळो दिलो आनी आपणाक दायज अशें मेळचो आसलो त्या गांवाक वचोंक तो भायर सरलो. आपणें खंय वचचें म्हूण ताका कळीत नासलें जाल्यारय आपलो स्वंत गांव ताणें सांडलो. भावार्थ्या वरवीं बासयल्या गांवांत एक परदेशी कसो एक तंबान तो जियेलो. देवाची तीस बासोवणी घेतिल्ले इजाक आनी जाकोबी अशेंच जियेले. कित्याक देवानच येवजिल्ल्या आनी बुन्यादी फातर घाल बांदून हाडिल्ल्या शहरान जियोंक अब्राहम राखून आशिल्लो. भावार्था वरवीं साराक गर्भेस्त जावची सकत मेळिल्ली. आवय जावची प्राय तिका उतरली तरी आपणाक बासोवणी दिल्लो देव विश्वासी म्हूण तिणें लेखलें. ह्या भावार्थाक लेगून मोरूंक लागीं पावुल्या एका मनशा तावन मळबा वयल्यान एकेत्रां बरीं आनी दर्यावेळेचे रेवे बरीं मेजूंक जायना तितली संतत उपजली. भावार्थांतच ही सगळीं मनशां मोर पावलीं. देवान बासयल्लें तें तांकां लाभूंक ना जाल्यारय तें सगळें पयस तावन ताणें पळयलें आनी ताका स्वागत दिलो. आपूण संवसारांत परकी आनी वाटसुरी म्हूण ताणें उक्त्यान सांगलें. अशें सांगतलीं आपलोच म्हणलो एक गांव आपूण सोदून आसात म्हूण स्पश्ट दाखोवन दितात. आपूण सोण भायर आयलीं त्या गांवा विशयान ती चिंता करीत आशिल्लीं जाल्यार थंय पाटी वचोंक तांकां कसलोपणी संदर्भ मेळटो. पूण ते सकड एक उत्तम गांवाक म्हणजे सर्गींच्या निवासाक आशेतलीं मनशां. देखूनच देवाक तांचो देव म्हूण आपयतना तो लजना, कित्याक ताणें तांकां एक शहर तयार करून दवरलां. अब्राहम देवाक ताची परिक्षा केल्ल्या वेळार भावार्थान आपल्या पुताक भेटोवंक लागलो. बासवण्यो ताका लाभिल्ल्यो जाल्यारय आपल्या एकल्याच पुताक बली भेटोवंक तो तयार आसलो. त्याच पुता विशयांत देवान म्हणलें, इजाका मुखांत तुजी संतत हांव स्थापीत करतलो. मेल्ल्यांक जिवंत उठोवची पदवी देवाक आसा म्हूण ताणें लेखलें. देखून मेल्ल्यांतलो जिवंत जाल्ले बरी तो ताका पाटी मेळ्ळो. देवाचें उतर हें. Alleluia, 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 Alleluia. जागृत रावा, आयती रावा, कित्या मनशा भुतक्यांच्या वेळा येतलो तें तुमी नेणा. Alleluia, 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 Alleluia.
सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आसूं भगवो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या त्या वेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो लना हिंडा तूं कांय भियेनाका तुमकां आपणाचें राज्य दिवंक तुमच्या बापाक बरें दिसलां तुमचें आस्त बदीक विकून मेळ्ळलो दुडू दान धर्म करा पोरण्यो जावन पिंजरांत तसल्यो चिरयो करा सर्गी सरनात तसलें दिरवें पुंजाया थंय सोर ससी येना साणस कांतोवन विबाड करिना कित्याक जंय तुजें दिरवें आसा थंय तुजें काळीजी आसतलें तुमचे कमर बांदा आनी तुमचे दिवे पेटोवन धरा आपलो धनी पाटी घरा येवन दारार बडयतना तक्षण तें करतल्या साकरा बरी तुमी जाया लग्नाच्या जेवणाक गेल्लो आपलो धनी केदळा पाटी येत गाय म्हणून ताची ते वाट पळोवनूच रावतात आपलो धनी पाटी येतना जागे रावून तयार आसात ते साकर बागी ससय खरें सांग तुमकां सांगता धनीस आपलें कमर बांदतलो आनी तांकां जेवणा बसोवन मदें भोंवन तांची सेवा करतलो आपलो धनी मद्यानेर वा फांत्यार येताना जागे आसा ते साकर बागी ससय उगडास दवरा सोर अमकेच वेळार येता म्हण गरसो धनी जाणा आसलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो आनी आपलें घर पडूंक तो सोडतो ना देखून तुमी आयते रावा कित्याक तुमी चिंतिनातले घडये मनशा पुत येतलो तोळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो सुम्या इवो पार तूं आमकांच की एरा समेस्तां की म्हूण सांगताय सुम्यान जाप दिली तर धनयान आपल्या घरदाराची कबडदारी घेवंक आनी आपल्या कुलकारांक वेळाक फळार पोड मेजून दिवंक नेमियरलेलो पाती न्हेसोनी बुद्दून कारबारी म्हळ्यार कोण तो आपलो धनी घरा पाटी येतना आपलें काम करनासलेलो साकूर बागी ससय सतत हांव तुमकां सांगता तो ताका आपले सगळे आस्तीचो कारबारी करतलो पूण तो नवकर म्हजो धनी पाटी येवंक आनी की वेळ आसा म्हूण चिंतून आपल्या साकरा साकरणी कश्टीत जाल्यार आनी आमाल सडटा पर्यंत पिवून पडत जाल्यार त्या साकराचो धनी तो ताची वाट पळोवंक नातल्या दिसा आनी ताणें चिंतिनातले घडये येतलो आनी ताका कठीण शिक्षा लायतलो आनी अविश्वासांची गत ताका थारायतलो आपल्या धनयाची कुशी जाणा आसुनी ती पाळूंक तयार करिना तसल्या नवकराक मारून बडयतले पूण आपल्या धनयाची कुशी नेणा आसुनी जर कोण शिक्षा फावसावची तसली करणी करीत तरी ताका थोडेच मार पडटले कित्याक जाका चड दिलां ताचे लागचें चड घेतले आनी जाका चड अदीक चड दिलां ताचे लागचें अदीक चड पाटी विसारतले देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्ती म्हणजे मोगाच्या भावानो भयणीनो तशेंच आयच्या दिसा पयलो कुमगार सेवच्या गॅल्विन आनी ताच्या कुटुंबादारांनो आयची वाचपां दोन संगती विशांत उलयतात एक भावार्थ आनी विश्वासीपण भावार्थ आनी विश्वासीपण भावार्थ म्हळ्यार कितें गॅल्विनाक विचारल्यार जाप दीत गे गोतू ना म्हाका वॉट इज फेथ म्हळ्यार पाप तितलें शिकोवना तो न्ही रे डू यू नो वॉट इज फेथ वॉट इज दॅट नीड नॉट टेल no problem tell me tomorrow okay कोण सांगता भावार्थ कितें म्हणून व्हेरी गुड दिल्ली बायक एवॉर्ड दियेत बरें जाप सांगता दिल्ली बायक भावार्थ
आमच्या दोळ्यांक दिसना तरी सैंबावरच्यो संगती साद्या रितीन सांगचें जाल्यार कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च थंय सांगलें करेक्ट. सद्या उतरान सांगचें जाल्यार बवर्त म्हळ्यार आमच्या दोळ्यांक दिसना सैंबावरच्यो संगती सतेवंत देवान आमकां कळीत केल्यात त्यो सत म्हूण मानचें वा ओपचें. आमच्या दोळ्यान दिसच्यो संगती वाजां आसात तें सत, हांगासर अल्तार आसा सत, अल्तारी मुखार हांव उबो रावलां सत न्ही. ह्यो आमच्या दोळ्यान दिसच्यो संगती. दोळ्यांक दिसना थोड्यो संगती आसात न्ही. गाई वासरूंक घालता आमकां कळीत आसा न्ही गे, आमकां समजलां आमी पळयलां. पडो वासरूंक घालताय त्यो आमकां चिंतूंक जायना. असल्यो संगती म्हणजे आमच्या मनशा सैंबा बायल्यो संगती सर्गीच्या राजांत देवाक पाड्याकी जल्म दिवचे सकत आसत. देवाक असाद म्हळ्यार खंयचें ना. आमच्या दोळ्यांक दिसना तरी आमच्या सैंबावर त्यो संगती सतेवोन देवान पुवी सभे मुखांत वा पवित्र आत्म्या मुखांत आमकां उगडाप केल्यात त्यो सत म्हूण मानचें ओपचें भावार्थ. कसलो भावार्थ? एक देव, एक देव, एक देव. एका देवांत कितले जण? गॅल्विन, हाऊ मेनी गॉड? 3 gods, 1 God. In 1 God, how many persons? 3 persons. Who is that? Galvin? God the Father, and God the Son, and God the Holy Spirit. Very good. पळया, एकच देव, या देवा भायर दुसरो देव ना. देर इज नो अदर गॉड. न्ही. फर्स्ट कमांडमेंट खंयचें कोता तुका? फर्स्ट कमांडमेंट, I am the Lord your God. You should not have any other God than me. पळया, पहिलो उपादेश न्ही. सर्वेस्पर देखून पळया, सगळ्या संवसारांत एकच एक देव, आनी तो देव अब्राम असो, देव इजाक असो, देव जाकोब असो, अख्ख्या मनशाकड असो देव. ह्या देवा भायर दुसरो देव ना. आसा अमित? आसा गल्फान दुसरो आसा असो, हांगा एकच असो. आनी वो देव एकच, तो रचणार. ही इज द क्रिएटर, ही इज द क्रिएटर. तो रचणार आनी ताचे भायर दुसरी कसलीच सकत ना. आनी ह्यो भावार्थ आमी दवरूंक जाय एका देवा थंय. हो भावार्थ, हो भावार्थ आमी दवरता तेन्ना देवा थंय आमी ताचे थंय विश्वासी रावता. विश्वासी कळ्ळें गे? आमी ताचे थंय विश्वासी म्हळ्यार इंग्लिशान टू बी फेथफूल. टू बी फेथफूल. अंडरस्टूड? इफ यू हॅव फेथ इन द लॉर्ड योर गॉड, यू शुड बी फेथफूल टू हिम. कळ्ळें गे? गॅल्विन? येस. आज पुरो येस, फाल्यां नो. जायते. गुड. काजरी जिवितांत 2 संगती गरजेच्यो. तेंगे शायला सिंधी कितें म्हणटाय? 2 संगती खंयचे सिंधी? हां, व्हेरी गुड. मोग आनी विश्वासीपण. मस्त काजारांक येता, शर्मा बरो आयकता सिंधी जाल्यार बरो बायपाट येता. मोग आनी विश्वासीपण काजरी जिविताचो प्रमुख 2 अंश. मोग ना जाल्यार काजरी जिवितांत विश्वासी ना. नवरो व्हंकलेचो मोग करना तर त्या व्हंकलेक तो केदींच विश्वासी ना. आनी कोणाचो मोग करता जायच. एक व्हंकल न्हवऱ्याचो मोग करना जाल्यार त्या न्हवऱ्याक ती विश्वासी ना. आनी कोणाचो मोग करता जायच. कोण पळय संपूर्ण रितीन सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या सक्तीन एकल्या न्हवऱ्याचो व्हंकलेचो मोग करता तो सदांच वा ती सदांच मरा पर्यंत ताका विश्वासी रावता. हें न्हीच काजारीची जिवीत. देवातय असलीच गजाल
जर एका देवातय आमी नीज बाबार्थ दवरता तेन्ना आमी खेरीगस त्या देवाक सांडून अन्य देवा फाटल्यान बिलकुल वसना आनी वेताव जाल्यार त्या देवाचेर आमकां बाबार्थ ना म्हूण जालें स्पश्ट. देखून आयच्या वचपांत तिनी वचपांत हेब्रेवकारांक बरयल्लें दुसरें वचप आयचें बरें येणार हेब्रेवकारांचो तेवा पत्राचो बरें येणार अब्रामाचें दृश्टांत दिता. अब्रामाचें अब्राम कोण ताका बावार्थसो बापय म्हणटात. बावार्थसो बापय पळया कित्याक बावार्थसो बापय पळया अब्रामाक देवान विशिश्ट रितीन एक आपयलें. अब्राम लाटपट मनीस न्ही. अब्राम ग्रेस्त मनीस राजमंतन मनीस तो दैत्य आस्त बोधीक आसलेलो मनीस. मिल्कीसदेक होता ह्या जगा पैकी श्रेष्ठ ह्या जग मिल्कीसदेक. ताका ना आरंभ ना अंत ना सुरवात ना समाप्त. मिल्कीसदेक सालेम गांवचो रायतो आनी अब्रामाक मेळोंक आयिल्ल्या वेळार अब्रामान ताच्या आस्तीच्या दांतलो एक वांटो ह्या रायाक मिल्कीसदेकाक भेटोवन दिल्लो. कळ्ळें. आनी वसलो अब्राम ऊर म्हणल्यार देशांत तो जियेतालो. आपल्या दैजी गोत्र्या सांगाता आपल्या कुटुंबा सांगाता जियेतालो अब्राम. आनी अब्रामाक देव म्हणटा तूं तुज्या दैजी गोत्रा मदलो भायर सर. तुजो गांव सोड हांव बसयतां त्या कानान देशाक वच. तुजो गांव फळांनी भातांनी पिकांनी पिकता उदकाची रास आनी तो गांव सोडनो तुजे दायजी गोत्रांक कुटुंबाक सोडनो तूं एका परदेशी गांवाक थंय जडकुटां कांटे कुंटे फातराचें कोज्याक उदक ना बेळें जायना मरुभुमीक वच आनी हांव तो गांव दुदान आनी मोवान वळयतलो म्हणटा. कळ्ळें. तुमकां बरें तोट आसा बरें गादे आसात बरें सुवात आसा बरें टॅरिसाचें घर आसा बरें करून फॅमिली आसा सगळें बरें आसा. एकत पटी येवन तूं घर सोड आनी भितर वचो तें आमलेटाचें आंगोड दवर म्हळ्यार येता. रेडी आहा तें बिलकुल रेडी ना. फातरायशात प्रतिभटनी करशात बळकून जे केल्ले बरी. पूण अब्राम बैसन गेलो पळया. कोणाचेर विश्वास दवर न्हू देवाचेर विश्वास दवर. सारा लागीं खाजर जालो भुरगीं जावंक ना. ताच्या गुडसुलान जियेलो रावळे सोडलें गुडसुलान जियेलो. गुडसुलान जियेताना कोणगी ते एक जण वाटसुरी तेणें येताले तांकां आपोवन ताणें सत्कार केलो सन्मान केलो बरो फाटको मान जेवण केलें. आनी ह्या तेका ताणें ताका आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें तुज्या बायलेक आपय साराक आपय येवच्या वर्सा तुज्या हातार भुरगें आसतलें. कळ्ळें. देवान ताका आशिर्वाद दिलो बेसांवांनी भरलें. इजाक जल्मलो आनी पळया ह्या इजाक जल्मल्ल्या इजाकाक देव कितें म्हणटा अब्रामाक अब्राम तुज्या भुरग्याक घे पुताक घे आनी ताका जिवीशी मार म्हाका ताची बली जाय सै. अब्राम ना म्हणूं ना बायसन गेलो पुताक बली भेटोवच्या. तितलो विश्वास तितलो मोग तितलो भावार्थ सुरेस्पर देवाचेर तो करतालो म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो. देखून देवान ताका आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें तूं जातलो ही आशिर्वाद तूं जातलो ही आशिर्वाद. यू विल बी ब्लेस्ड आनी यू विल बी द ब्लेसिंग. कळ्ळें गे केल्वीन. हां तुवें बरो बरी आशिर्वाद जेजू तुजें तें येता आशिर्वाद. आनी तुजी संतत अब्रामा म्हणटा देव तुजी संतत आकाशाच्या नखेत्रां बरी आनी दर्याच्या वेळेच्या रेवे बरी करतलो. अनकाउंटेबल मेजूंक जायना तितली संतत तुजी स्थापीत करतलो. आज अख्ख्या संवसारांत 100% लोकांत 90% लोक 90% लोक अब्रामाक बाबार्थसो बापय म्हूण मानता. ह्या अब्रामाच्या बाबार्थाचेर धर्म बांदून हाडला. जावं पुरो जुदेव धर्म जावं पुरो क्रिस्तांव धर्म जावं पुरो इस्लाम धर्म ह्या तिनूय धर्मांत अब्राम बाबार्थाचो बापय. अब्राम एक मूळ एक
प्रमुख स्थान घेता. कित्याक देवाचेर दवरलेलो भावार्थ, देवाचेर दवरलेली विश्वासीपण आनी देवाचेर दवरलेलो मोग ह्या अब्रामाक भावार्थ असो बापय करूंक शकता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून आमी देवाचेर विश्वास दवरतले, देवाचेर भावार्थ दवरतले व्यक्ती आमी जावंक जाय. इस्रायल परजा हे देवाचेर विश्वास चुकली, कित्याक ह्या देवाचेर भावार्थ तांकां नातुल्लो, ह्या देवाचेर भावार्थ तांकां नातुल्लो, देखून ह्या देवाचेर विश्वास तांकां नातुल्लो. देखून हो अरण्यांत मोइजेन तांकां आपल्या मायगांवाक आपूण हाडटाना, सिनाय त्या सुवातेर येतना सिनाय पर्वतार मोइजे देवा लागीं मागोवंक गेलो. 40 दीस आनी 40 रात मोइजे फाटीं येवंक नातलो पळोवन ह्या लोकांनी चिंतलें, इस्रायलाचो देव फटकिरो देव, ताणें आमकां नाश करूंक हाडला, मोइजे मेला आनी आमी आतां कितें करूं. देखून आरोनाक ती मारूंक गेली आनी आपले भांगार पुरा दिवन आरोना करना एक भांगाराचें वासरू तांणी केलें आनी वासराची पुजा केली. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, पळया देवाचेर भावार्थ नातलेली परजा देवाचेर विश्वास सांडटा, अन्य देवा फाटल्यान धांवता म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आनी असल्यांक देव कांटाळटा. आमी जायते फावटी आमच्या जिवितांत भावार्थ सांडटा. आमच्या देवाचेर भावार्थ आमकां थोडे फावटी आसना, देखून अन्य देवा फाटल्यान धांवता. आमच्या जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार, समस्या आयिल्ल्या वेळार, एका रितीचे आमकां आकांत आयिल्ल्या वेळार आमी चंचल जाता. देव आसा घेना, देव न्हीद लागीं उठला, देव आमचे मागणें आयकता गे आयकना, ह्या देवा थंय मागून कितें फायदो, हांव मागना ह्या देवा थंय. देखून हांव दुसऱ्या देवा फाटल्यान येता, थंय वेता, हांगा वेता आनी तें हें करून हांव सुडका जोडून घेवची प्रयत्न करता म्हणलो हांव दोंडोणीर पांय दवरता जाल्यार हांव सुखीदार. कळ्ळें गॅल्विन? यू शूड बिलीव इन वन गॉड, देर इज नो अदर गॉड. कळ्ळें? आनी यू शूड बी फेथफूल टू दिस गॉड, ट्रायन गॉड, द फादर and the Son and the Holy Spirit. He is the only one God. कळ्ळें की? आज तो हांव तुजें सगळें जिवीत ताचेर तुवें समर्पण दिवचें. ल्हान भुरगीं आसतना आमकां बारीक अशी वय वय म्हणटा, व्हड जाल्या उपरांत PUC डिग्री गेल्या उपरांत अरे मिसा वच रे, हांव बस मम्मी तूं मिसा वच सगळो ओदी मिसा गेल्यार काले मेळटा, हांव वचना, हांव मरी म्हण रे, काले आमरी म्हणची आमरी बरी नमान बरी हांव म्हणना. तें भुरगीं म्हणटात. आनी आमची भुरगीं आवय बापाय कडेन नासतना खूब तीं दुसऱ्या चेड्याचे मोग करना, चलयेचो मोग करना, खंय दुसरे वचून काजर जावन आमच्या देवा पाठ करचें मस्त बरी पळयलां. कितलींशीं भुरगीं कुंभारा वेळार कितले बरीं आसतात, क्रिस्मसाच्या वेळार कितले बरीं आसतात, कितले बरीं दोतोन शिकतात, पूण डिग्री जाल्या उपरांत बरें व्हडलें शिकप जाल्या उपरांत दुसऱ्या चलयांक असो अन्य जातीच्या अन्य धर्माच्या चलयांक असो मोग करना, क्रिस्ताक विकृत करून चलतात. म्हाका आमचो धर्म नाका. थोडी फावटी आवय बापाय म्हणचें आसा तशें करूं नजो, एक आमी जायचे नातल्यार तुका तो चलो जायचे, एक आमी जायचे ना तुका ती चली जायचे. थोड्या भुरग्यांनी म्हणचें आसा म्हाका तूं नाका डाडा, म्हाका तूं नाका मम्मी, म्हाका जेजू नाका, म्हाका मरी नाका, म्हाका तो चलो जायचे, ती चली जायचे म्हणून सीदा चलचें आसा पाठ कर. केदींकच नजो. आमचो भावार्थ एका देवा थंय तो मात्र. देखून हो कुंभार आमी तवळ तवळ घेवचो. कित्याक म्हळ्यार तो उडास आमकां हाडटा, ती कुर्प आमकां दिता, तो कुर्पेंत आमी जियेसय, त्या भावार्थांत आमी जियेसय. कितल्या आसक्तांत आमी दोतोन शिकता भुरगीं. गे कुंभाराची दोतोन कुंभार मेळटा म्हणसर मात्र न्ही, मरा पर्यंत उडास उरोवंक जाय. काजाराची दोतोन काजार जाता म्हणसर मात्र न्ही, काजार जाल्या उपरांत मरा पर्यंत उडास उरोवंक जाय. तवळ तुमचें कुटुंबा जिवीत बऱ्यान चलता.
थोडे पोटी आमची सेलिब्रेशन्स आमचे संस्कार फकत सेलिब्रेशन मात जातात गम्मतां बरें वस्तूर बरें न्हेसण बरें जेवण बरें कार्य बरें डॅन्स तेंत भायलो आडंबर मात्र भितरलें कांयच ना गेल्विनाक काल दोतोन विचारली बरी दोतोन येता ताका बरें प्रिपेर केलां पूण थोडे फावटी परगांवांत आसलेलीं थोडे फावटी गांवांक आयलेल्या वेळार थोड्या भुरग्यांक दोतोरून तें ना पूण व्हडलीं व्हडलीं हॉलां AC हॉलां 1.5 लाखाची 2 लाखाची पयलेंच बूक करतात जेवणी बूक करतात ओपन बार कितें ओपन सोरो कितें पुरा आनी व्हडली व्हडली बँड ऑर्केस्ट्रा पुरो आसता कुमगाराक पूण भुरग्यां दोतोर न्हेसता आसतना आमच्या बापाय येना ना मानबरी येना सतमंता येना कितें फायदो कितें फायदो आमी सूख करता आमी सूख करता आमी सूख करून नजो कितें गरजेचें कितें गरजेचें जेजूचें मांस आनी रगत गरजेचें येवक्रिस्ताचें जेवण गरजेचें बाबार्थ गरजेचें तेंत तुका ना जाल्यार ओ आडंबर करून कितें फायदो व्यर्थ व्यर्थ सगळें व्यर्थ सगळें व्यर्थ सगळें व्यर्थ देखून कितें गरजेचें कितें आमी करूंक जाय कितें जाको म्हणटा कितें आमी करूंक जाय तें करनासतना रावल्ल्या वेळार आमी अपराधी जाता देखून जो कोण फावो नासतना उंडो खाता आनी कालसिंतलें पियेता तो आपली केस्त खाता आनी पियेता उडा स्टोरीसे देखून आमी हरी देखून कुमगाराची दोतोर कित्याक दिवची भुरग्यांक तूं कितें सेवताय कितें खाताय कितें पियेताय तें समजोंक जाय तें समजून आसतना तूं खाताय आनी पियेताय जाल्यार तूं आपली केस्त खाताय आनी पियेताय देखून बायलो आडंबर कितलोय तूं करची पूण हे कितें खाताय आनी पियेताय म्हूण तुका कळीत ना जाल्यार उडास्तोरा तुमी केस्त खावची आनी पिवची आडंबर बायलो केदेंगच उपकारा पडना देखून गेल्विनान बरी तयार केली म्हाका खुशी जाली म्हणजे मगच्या भावना भयणीनो आयचे दिसा प्रमुख जागो तुमी जेजूक दिवंक आसा जेजूक देखून कुमगाराच्या फंक्शना हांवें कितें म्हणचें सोरो दिवंक नजो कित्याक सोऱ्याक प्रमुख जागो न्ही जेजूक प्रमुख जागो दीस जेजूक प्रमुख जागो एक पोटी एका जोड्या भुरग्यां नातलें एका रायाक व्हडलो राई ताका भुरगींत नातली तो भुरग्यांच्या देण्या खातीर मागतालो जायती मिसां भेटयतालो आनी एक पुटी देवान ताका आशिर्वाद दिलो एक भुरगें जल्मलें चेरको भुरगो भारी संतोश रावळेरान संतोश सगळ्या गांवांत संतोश सगळ्या राज्यांत संतोश देखून रायाक भारी खुशी देखून ताणें कितें केलें व्हडलें जेवण तयार केलें संभ्रम भुरग्याच्या ओला दिसा कळण्यान दवरच्या दिसा व्हडलो संभ्रम आनी सगळ्या स्त्रियांक ताणें गांवच्या सगळ्या स्त्रियांक कापडां वांटलीं रावळेरांतल्या सगळ्या कामागारांक कापडां मात्र न्ही सगळ्या कुटुंबादारांक बरी बरी रश्मेची साडयो त्या दिसा वांटल्यो आनी रावळेरान ती बायलेक म्हणजे भुरग्याच्या आवयक भुरग्याच्या आवयच्या भयणीक आनी सगळ्यांक बरी बरी कापडाच्यो राशीत आयल्यो आनी ह्या वेळार आवय भुरग्याक घेवन गेली कापडां आसलेले गेली आनी थोडी म्हणाली तूं एक बरें कापड विंस म्हणाली आवयक भुरग्याच्या आनी ही वचून राणी वचून कापडां हिसूंक लागली सगळ्यां हिसूंक लागलीं कापडां आनी आतांत आसलें भुरगें तिणें मांचार दवरलें मांचार बेड्डार खाटीर दवरलें आनी ती कापडां हिसूंक सुरू जाली कापडां हिसच्या बरार एकल्यान कापड काडून उडयलें आनी मांचेर आसलेल्या त्या भुरग्याच्या आंगार पडलें उरलेल्यानी सगळ्यांक कापडां उडयलीं नाका जालीं कापडां पुरा खाटीर मांचार उडयलीं आनी मांचार कापडांचो नाका जाल्ल्या कापडांचो रास इतलो पडलो आनी सगळें कापडां उपरांत कोणगेक लायलो आनी म्हणालो आळे थंय तुका आपयतात भुरग्याक घेवन ये जई भुरग्यांक घ्या स्वता ना भुरगें ना आवय कुडाक दिसता बड्डार दवरल्या भुरग्यां सोडास येता कापडां काडून पुरा पळयतात भुरगें मरण पावलां कोणाक तांणी प्रमुख जागो दिलो म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो भुरग्याक दिवंक ना कापडांक दिलो बायलो आडंबराक दिलो आनी नास केस्त मागून घेतली अशें जाता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कोणाक प्रमुख जागो दिवंक जाय आमी दिना जाल्यार आमी सुखीदार जाता आमच्या भावार्थी जिवितांत देवाक पयलो जागो देवाक पयलें विश्वासीपण देवाक मान आनी महिमा पयलें
आमच्या काजरी जिवितांत घोव असो बायल असो मोग आनी ताका विश्वासीपण आमच्या खंयच्याय संस्काराच्या कार्यांत संस्काराचें पवित्रपण संस्काराचेर भावार्थ संस्काराचेर विश्वासीपण हें भोव प्रमुख आनी हें गेल्वेन आय थिंक यू अंडरस्टँड दॅट इजंट इट हां यू शूड लिव अकॉर्डिंग टू इट म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो उडास दवरा तुमच्या घरांनी तुमच्या कुटुंबांत संभ्रम जाताना ही बुधबाळ एकामेकाक सांगा तांचे सांगात आमी ताळयो भेटच्यो न्ही कळ्ळें गे ताळयो भेटच्यो न्ही आमी समजणी दिसय आवय बापायनो गेल्विना सुकुमगार जालो सगळें संपलें न्ही आनी ताका क्रिस्म मेळोंक आसा तुजो फुडार बरो जावंक आसा तो पाद्र्याप जाता गी पिस्पू जाता गी बापसाहेब जाता गोत्तू ना हो काजर जावन व्हडलो मनीस जाता ही गोत्तू ना पूण सगळें ताजें जिवीत देवाच्या हातांत आसा आनी तें देवाच्या हातांतलें जिवीत ताणें बरें करूता करीत जाल्यार तुमचो सहकार भावार्थी जिविताचो सहकार मागण्याचो आदार संस्काराच्या कुरपेची जर निरंतर ताका मेळोंक आसा आनी ती तुमी दिवंक आसा तुमची जबाबदारी असले समजून सुमयते विश्वासी आमी समेस्तांनी रावूंक सुमयते भावार्थ दवरूंक ह्या भावार्था प्रमाणे सुमयते विश्वासी रावूंक जाय आसची कृपी देणी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन. आमी सर्व उबे रावया त्रिएक देवा थंय आमचो भावार्थ आमी उसारया सदमानता देवाक सर्पवितरा बापाक सर्गाने तुमच्या रस्कराक आणि जेजू क्रिस्ताक प्रत्येक पुताक आमच्या सम्या जो पळयत मेरी गर्भे संबलो अंकार मरियतान जल्मलो पोंस पदकाल ताणें कस असले ताका कुर्सार जडलो तो मेलन ताका केपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो परतून जिवन जालो सरकार चडलो सर्पदार देवाच्या उजव्याक बसला तें तां जिवांनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करून घेतलो सतमंतां पवित्रत्म्या कातोलीक पयसुबेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बक्षाणें कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत आमेन. मोगाच्या नवांजलांत आमी पळयता जायतो लोक सोम्या सरशी आयलो आनी सोम्या लागीं ताणें मागलें दिम्मी आनी पडवण ताणें सोम्या लागीं विनंती केली आनी सोम्यान तांचें मागणें आयकलें. आतां त्याच भावार्थान त्याच बरवशान आमची मागणी सोम्या मुखार आमी दवरया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा पवित्र सभेच्या मुन्यारांनी तांच्या दबेन आसच्या परजेची जतन बऱ्या गवळ्याच्या स्पिरितान करूंक तांकां तुज्या कृपे तेण्यानी बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. राजकारभाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांनी तशेंच मुखेल्यांनी तांचो अधिकार लोकांच्या बरेपणा खातीर तशेंच समाजाच्या अभिवृद्धीक गोळसून बरें मोन दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. भुरग्यांक आनी युवा जाणांक तुज्या जणवायेन बर तांच्या जिवितान तुजो अनुभव जोडूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर पिडेस्तांचेर आनी प्रायवंतांचेर तुजी काकुलतेची दिश्ट घाल. तांची पिडा सोसूंक आदार तांच्या मतीक समाधान आनी कुडीक भलायकी लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर चल्लेल्या आमी सर्वांनी आमच्या जिणयेंत तुजें येवजण सोदून काड त्या दिशेन समकोवंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा आज पयले फावटी पयलो कुंभार सेवच्या गॅल्वीन आनी ताच्या आवय बापायक भावाक आनी कुटुंबादाराक बसोत मागता हांव. तुज्या पुताच्या दिव्या परजलांत तांणी निरंतर वाडाशे आनी सम्य जेजूचे शेकून एवकरिस्तीक जेवणा मुखांत दिसपट्या जिवितांत परजलीत जावंक जायची कृपे देणी लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमची वैयक्तीक मागणी सोम्या मुखार आमी दवरया. जायते आमचे काळजाचे अत्रेक आमची मागणी घेवन आमी आयल्या सक्कळ सोम्याच्या पांया तळा आमी दवरया. सर्गींच्या बापा आज तुजो पूत जेजू क्रिस्त त्या उंड्या आनी वायना रुपाकाल गॅल्विनाच्या काळजांत तो येता आनी थंयसर तो बिडार करता. ह्या भुरग्याक सदांच तुज्या भावार्थान तूं तीर कर आनी एक खरो क्रिस्तांव तुका मानता तसली ताणें जिणी जियोंक तूं ताका फावो कर. आनी आतां आमी उबारलेली मागणी तुजे कुशीदार तूं आमकां फावो कर. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन.
संगी अर्पितां बापा काळजां आमची आजोपून दितां तुका कणबेजार आयदूक मोग संतोष आनी सूख बदल तुज्या माझा रक्ता कणबेजार आयदूक मोग संतोष आनी सूख बदल तुज्या माझा रक्ता स्वीकार कर म्हणतो परता बदल म्हण तुझ्या पवित्र कुडीन सोम्या पवित्र कर आमकां ह्या वेळार हुंड्या वायना संगी अर्पितां बापा काळजां आमची आजोपून दितां तुका कणबेजार आयदूक मोग संतोष आनी सूख बदल तुज्या माझा रक्ता कणबेजार आयदूक मोग संतोष आनी सूख बदल तुज्या माझा रक्ता ताकांचो सोरो दाखवारीन दिलो स्वीकार कर म्हणतो परता बदल म्हण तुझ्या पवित्र रक्तान सोम्या पवित्र कर आमकां ह्या वेळार हुंड्या वायना संगी अर्पितां बापा काळजां आमची आजोपून दितां तुका कणबेजार आयदूक मोग संतोष आनी सूख बदल तुज्या माझा रक्ता कणबेजार आयदूक मोग संतोष आनी सूख बदल तुज्या माझा रक्ता म्हज्या भाऊ भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवोपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेत्या पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्पर मानून घेवं सर्वेस्पर आमच्या बापा आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकुळटीन तूं आमच्या हातान घालताय तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सडवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्परांतूय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक देनवासुया वयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो आमच्या सक्त विनाशी सैमाक तुवें तुज्या गणित पदवेचो आदार दिलोय पूण चडवण आमा मनशांची आमचे सारक्या एकल्यानच करची मनशान होगडायलेली इश्टागत तुजी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं खुद्द मनशान परतून सोडची ही येवजण तुज्या मोगाशी तातूं अदीक पडसळटा महिमा तुजी
देखून त्याच जेजू उदेशी देवदूताचो सगळो दळबार संतोषान बरोवन तुजे मुखार तुका वाकणता वयर सरकार. तांचे वाकणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. मोगाच्या गॅल्विन हो जावन आसा भोव पवित्र वेळ, द मोस्ट होली मोमेंट. हो उंडो आनी वायन जेजूचें मांस आनी रगत जावन बदलता आनी तस्सो जेजू थोड्या वेळान तुज्या काळजांत येता. देखून भक्तीपणान ह्या मिसाच्या भेटेंत पात्र घे. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट बरोवन सोसूंक वेशा आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परेन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाच्या बक्षांनी मेळच्या तुमच्या बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थ सोगोट परगटुया. सुम्यांची तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे जीवन पण आम्ही परगटता, तुझ्या येण्या सुम्यांची आम्ही उद्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी इसरोणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतले आमी सुमेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्ख्या संवसारार विस्तरलेली तुजे पवित्र सभेचो उडास करे. फ्रांसीस आमच्या पापा सेबा पीटर पौल आमच्या गुवळी बापा ही सगळी आसकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जवानपणाचो बरो सुदारून मेल्यान ते आमच्या भावपणीची काकुळट करे.
तांकां अनुजे खातीर मेल्या समेस्त अनुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फोवो कर. अमा समेस्त तांचे दया कर म्हूण आमी मागता. हांव खुवारे मरे देवाचे मे सांगाती भाग्यवंत तुजे तिसोपदी भाग्यवंत धर्मता आनी भाग्यवंता देव आनी सर काळी तुका मनवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सासनाच्या सासना. सुम्याचे केले मागणे आमी सगळीं सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सुरुंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशें नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटेन सौर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्यारस्वरकी पृथ्वेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येदेन राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळये संसाराची पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शिलेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सुभागी. सोम्या तुजे भितरचे भाग म्हाका पावना पूण जेका उतरांच म्हाका बरी भलायकी मेळटली. सुमिया कळसान म्हज्या राखून आसा येण्याक तुज्या ये बेगीये जेजू राया स्वागत करता तुका. ये सुमिया कळसान म्हज्या राखून आसा येण्याक तुज्या ये बेगीये जेजू राया स्वागत करता तुका. जशी फुलो येवचे साळ सूर्या कुशीन गुंता तशे
सोम्या मोने मुझे तू कास्तेला लेता ये सोमिया कळसान मुझा राखो नसा येण्याक तुझ्या ये वेगिये जेजू राया स्वागत करता तुका जशी जोडो नासो दिवो उस्वाटीन पर जडता तशे अस्क जीवो मोजो मोगान तुझ्या सोबता ये सोमिया काळजान तुझ्या राखो नसा येण्याक तुझ्या ये वेगिये जेजू राया स्वागत करता तुका काळजान ताच्या स्वादीक जेजू तुका हांव वंदिता भक्तीपोणी तुका जेजू हरसून अर्गान दिता सोमी देव मोजो सोडवोंदार मोजो आयलाय मोची गरी जावं सैरो पातकी हांव तरी इसालाय मोजो तुजे दसलो मेळसो ना दुसरो. The word of God in John chapter 6 verse 35 says, I am the bread of life. Whoever comes to me will never be hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. Jesus, my Lord and Savior, praise and thank you for this precious day, for allowing me to receive your body, blood, soul, and divinity in this holy Eucharist. You have come to my heart and nourished my soul with your body and blood. And I know, dear Jesus, that you love me and will always journey with me in all the steps that I take. On this great day of my first Holy Communion, you assure me once again with your words from Isaiah chapter 41 verse 10. Fear not, for I am with you. Be not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my victorious right hand. With these words, dear Jesus, I surrender myself into your loving hands. Give me the grace and strength to live a pleasing life to you. Dear Jesus, I remember and pray for my dear parents and all my dear ones gathered here. I ask you to bless them. May your presence be their comfort and solace in all their endeavors. I ask the intercession of our Blessed Mary to pray for me and to always lead me closer to this sacrament. Amen. Praise God. प्रार्थूया. मोगाळा बापा, तुवें संस्कारलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला, ताचे वरवीं आमकां तारण मेळो आनी तुज्या सताच्या उजवाडा आमी तिरायेन जियो. हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवें. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. आनी सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
मोगाळ गॅल्विन तशेंच ताचे आवय बापूय भाव कुट मादारानो ह्या संदर्भार गॅल्विनाक आमी अभिनंदन पळयता कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा मे गॉड ब्लेस यू कीप यू हेल्थी एंड हॅप्पी ऑलवेज एंड सक्सेसफुल इन योर लाइफ मे जीसस द ब्लड ऑफ जीसस एंड द बॉडी ऑफ क्राइस्ट मे लीड यू इन ए सक्सेसफुल वे इन योर लाइफ मे गॉड ब्लेस यू अभिनंदन पळयता आवय बापाय कुट मादारांक देव बरें करूं बोवा पुरब्याचें गायन केल्ल्या सर गान मंडळीचो संगीत वाजयल्ल्या प्रिन्स्टन समेस्तांचो उपकार भोगता बोवा पुरब्याची फोटोग्राफी केल्या दीपक तुजोय बोवा पुरबे विडियोग्राफी केल्या अविनाश तुजोय उपकार भोगता देव बरें करूं म्हणटा सगळी मंडळ गेल्या समेस्तांचो वेल्माचो तीन पळयता तें मुखार पळयना सगळी देवस्तुती तेणें बरें करून तयार केल्या ताकाय देव बरें करूं हेचे मिसाचें बलिदान भेटयलां मनादी बाप रिचर्ड सल्डाना तांचोय मनपूर्वक उपकार भोगता ते रितीरेक येतात गोंयांक तुमचे रितीरेक सर बरें मागता बाब स्टॅनी तुमचोय उपकार भोगता देवाचे आशिर्वाद मागता समेस्तांक देव बरें करूं आतां कोंता बिदिनेचेर आशिर्वाद सगळींच्या आमच्या मोकळा बापा ह्या तुज्या देण्याघेण्याचेर प्रत्येक जावन ह्या कोंताचेर पेंतिनाचेर तुजे भरपूर आशिर्वाद घाल आज पयले फावटी तुका कुमगारान सेवल्या गॅल्विनाचेर तो हें कोंत बेंतीन तो उपयोग करता आसतना ताका सर्बियांतले अनवरांतले अवघडांतले सर आठवीटन तूं ताका निवार हें जावन दी भक्तीचो संकेत भावार्थाचो संकेत जावन ताका भावार्थान वाडोवंक हें कोंत आनी हें बेंतीन ताका फाव जावन दी ह्या मागणी आमी करता हांव तुज्या पुता जेजूचें नांवीं आमेन. या तुझो उपकार बागुडता कुशीक तुझ्या आमी कालसाता जीवन आमची भक्तीन तुका भेटयता सोम्या तुझो मोग आमी नियाळता सोम्या तुझो उपकार बागुडता कुशीक तुझ्या आमी कालसाता जीवन आमची भक्ती तुका भेटयता सोम्या तुझो मोग आमी नियाळता